हांव जल्माक हांगाच येयला. हें म्हजें घर, ही म्हजी सगळी फॅमिली. म्हजे काका अनंती नायक आनी हांगाच जल्माक येवन हांगाच हांव वाडलां. मडकय मागीर हांव मागीर शिफ्ट जाला जेन्ना हांवें नवें घर घेतलें तेन्ना. ओके. मागीर आतां हांगा कितकी वर्सां जालीं तुमकां? म्हणजे आतां मूळ पासून तुमी आतां तुमच्या आजी पणज्या पासून जावं केन्ना आमी रावता थंय पूण आमी आसता हांगाच. आमची चवथ बिवत जी आसा ती सगळी एकूच कुटुंबान हांगाच करता. दिवाळी हांगाच करता. आमची दिवजां पेडेर हांगा पेट्टा. सगळें आमचें हांगाच. जें कितें देवकार्य जें कितें आसा तें आमचें हांगाच आसा अजुनी. म्हणजे मेन सण कितें आहा ते तुमी हांगाच हय, फॅमिली सगळें बरोबर हांगाच सेलिब्रेट करता करता. आमी. मागीर असो प्रश्न कित्याक आयलो की तुमी मुद्दम जावन कोणें केलें काय कितें कशें कितें? ताजेर तुमी खूब हांव फोंडेच्यान भायर रावतात. मे बी तशें ताजे मनान आशिल्लें दिसता. इम्पोर्टेड कॅन्डिडेट म्हणून सांगपाचो एक प्रयत्न केलो तशें. आसूं शकता तशें. म्हणजे अजून तुमचे हेजे वयल्यान कळटा की सिद्ध जाता की तुमचें काम फोंड्यान तरी भरपूर हय चालू आसा. हय फक्त तुमी सायलंटली काम करताले, खंय पब्लिसिटी तेजी जालेना. ना, काम करपाक पब्लिसिटीची गरज ना. काम हें म्हत्वाचें आनी काम सदांच जावपाक जाय. बरें, आतां फुडली वाटचाल कशी कितें? खंयच्यान तुमी स्टार्ट करतले आनी फूल डेचो प्रोग्राम कसो कितें तुमचो प्रचार? फूल डेचो प्लॅनिंग आमी ऑलरेडी केला. आमी फाल्यांच्यान खांडेपार वाठारांच्यान स्टार्ट करतले आनी तशें करून आमी खांडेपार, कुट्टी, नागा मशीद, शांतीनगर, शांताक्रूज अशें करून स्टार्ट करतले.